दाबोळे विमानतळा लागसारच्या फनल झोनात व्हड प्रमाणात दोंगर कापणी चालू आसा म्हण जागृत नागरिकांनी उक्ताडार हाडला। थळाव्या लोकांनी पुलिसांक फोन करून आपयले आणि काम बंद उडयले। चिखले पंचायतीन हे काम बंद करपाचो आदेश काडूनय हे काम चालू आसा म्हण थळाव्यांचो आरोप। हाचेर कारवाई सुरू करची ना तर कायदो हातान घेवपाची थळाव्यांची शिटकावणी। RDX को खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नाईक। फनल झोनान आमी खूब कंप्लेनी केल्यो, कळ्ळें न्ही। आमी खूब कंप्लेनी केल्यो हांगा की हें जें चल्लां न्ही तें टोटली इल्लिगल चल्लां म्हणून आमी तांकां दाखोवन दिलें। पंचायतीक आमी वचून सांगलें, सरपंचान आमकां कॉपरेट केलें, ताणें तांकां आपयलें हांगा। हें सगळें ताचें तें ऑफिस बी तुमी पळयलां आसतलें, तें सगळें इल्लिगल आसा। ताका स्टॉप नोटीस काडली पंचायतीन स्टॉप नोटीस काडले आसतना हे लोक चोरून मशिनां चलयता, हे बोल्डर भरून व्हरतात आनी हे कन्स्ट्रक्शन चालू आहा। फनेल झोन म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां कितलो तें आज आमची कंट्री वॉर झोनान आसा, तरी आसतना हांकां राष्ट्राचें पडलें ना ह्या चोरांक। हे चोर इतले आसून हे हांगा काम चालू दवरलां। कितले फ्लायट पळय सकयल्यान सारके येता तुमकां दिसता। हाका फ्लॅग ऑफिसराचें परमिशन जाय। आमकां खंय तरी कळ्ळां की फ्लॅग ऑफिसरान हांकां परमिशन दिवं ना म्हणून। हे हांगा हायकोर्टाचे ऑर्डरी आसा की हांगा तुमी कन्स्ट्रक्शन करूं नाका म्हणून। हांकां परमिशनां दिली कोणें? फाटल्या दिसांनी एक हांगा तुमी बोर्ड पळयतले, सुरक्षा आवास म्हणून। हे लोकांक फटोवपाक करता। हे सुरक्षा आवास म्हणजे कितें? की सरकारी कितें तरी काय मिलिटरीचें कितें तरी अशें लोकांक हे प्रूव करूंक सोदताले। अशें खंयच चलना। हे डिक्लेअर करता आनी गोंयकारांक तेतून भायर उडयता आनी हेंचे जर इतले व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट आहा हेच्या खातीर कोण कांय करूंक शकना काय म्हणून। इतले आनी इल्लिगल आसून ते कोणूच तेजेर नजर दवरपी कोणूच ना म्हणून आमी ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट करता आनी पयलीं बेगींतल्या बेगीन हेचेर नजर दवरचें आनी बंद करचें। खेळ कितें फुगोटी मारतात कितें करतात, एक जर वयर गेले न्ही ह्या आनी आसा आतां तुमी सगळ्यांनी न्ही येवन हांगा सपोर्ट करपा जाय, तरच हें कितें तरी आमी एक्शन घेवंक शकतलीं। हेच्या पयलीं ऑलरेडी थंय फुडें एक आश्रमांत आशिल्लो, थंय गव्हर्मेंटान रिस्ट्रिक्शन करून ताका 45 घरां आसलेलीं तेंची डेमोलिशन ऑर्डर जाल्ली आहा, ती ऑलरेडी चॅलेंज। सो तांकां भंय जावंक लागलेलो आसा आनी सगळें गोंयभर जाणा। मोडूंक येयले म्हणटा तुमी बॉब मारता, म्हाजें मोडलें म्हणून। अरे हांव म्हणटा कितें, तुमी इतले लोक आसा, सगळे आख्खी जनता आसा, पॉलिटिशियन्स आसा सगळे। हांव म्हणटा पयलीं तुमकां एक रिस्ट्रिक्शन घाला न्हू। आतां पळय एरोप्लेन सामकें फुड्यांतले येता, फाल्यां हांगा जर घरां जालीं, एक कोणें जर आतां एक बाण लायलो, व्हडलो स्फोट जातलो, हांगा मरतले लोक सगळे। मरतकूच मागीर तुमी दोळे ओपन करून फायदो कितें हेचो? आमी आतां तडफडटा, आमी गोंयकार। I also attended Sava Komdat. Yes, Aframet actually पळयल्या। हे आफ्रमेत तांकां दिवं ना, हांकां आफ्रमेत दिल्या ते खाली कल्टिवेट करपाक लावन दिले पयलीं आफ्रमेत। हे आफ्रमेत हे कडेन हे पळय तो फुडें जो एक्सेस आहा पळय न्हू, आमकां न कळटा चोरयान दामोर घालून रस्तो करून मेकळे जाले। हांवें फायल कंप्लेंट लॉंग बॅक, हांवें कंप्लेंट केली हांचेर। आतां म्हाका सांगा हे चलना कितें कळना म्हाका। अरे अशें कितें सांगता, जमीन म्हणून खणप सकयल। आतां हांकां हायट रिस्ट्रिक्शन आहा, हायट रिस्ट्रिक्शन आसल्याक म्हाका NOC मेळना एनओची फर्स्ट ऑफ ऑल, आनी हांगा घर बांदपाक मेळना फर्स्ट सद्या। आनी हे कितें करता, बरी टॅक्नीक पळय, कसली हुशार टॅक्नीक। हे जमीन खणटा भितर 2-3 मिनटां भितर वयता आनी हे खणून मागीर ते दाखयताले कितें बाबा हायट मेळ्ळी म्हणून। हे चलना, म्हाका काय कळना। आमी खंय म्हण आसपाचें? म्हाका इतल्यो केसीस आसता कोमदाचे, हांव केसीक भोंवतलो, हांगा सगळें पळोवंक भोंवतलो। तरी आमचे गोंयचे लोक बाबा येता धांवन हे कितें जालां। आनी हे दिल्लीची पार्टी जाता ही। आमकां गोंय इल्लेशें आमचें पुरो, आमकां पुरो हात जोडून पांय पडटा, पुरो इतलेच पुरो आमी जे गोंयकार आहा पळय ते सुशेगाद आहा, सुशेगाद आसुनी। हे अशें जर जावंक लागलें न्हू, आमी रावपाचें ना, आमी सोडून धांवपाचें। पयलीं उदकाक प्रॉब्लेम जाल्लो, सकयल दाबोले तांकां बांयक उदक मेळना सद्या, उदका पायजेर। आनी आतां बोरवेल मारतले रियो हांगा। आनी 150 काय 300 प्लॉट केले, जाली संपत 350 प्लॉट संपत जाली कितली? इल्लेश्यो आमी खंय वयपाचें गोंयकारांनी? हो कायदो बिदो आसा न्ही, तो फक्त गोंयकाराकूच लागता काय भायले लोक आयले जाल्यार तांकां खातीर कायदे वेगळे आसता? आतां कितें जालां, हातून ते म्हणटा की हे खंय प्लॉट आसा ते गरिबा खातीर अशें म्हणून आयकलां आमी, हे प्लॉट खंय गरिबा खातीर। आतां हे खंयचे गरीब तेंय आमकां कळना। आतां हे सगळें आमी RTI मागलेले आसतना हे बेगीन खणून हांगचें सोंपोवंक सोदता। तेंच हांव तुमकां सांगता कितें, म्हणजे हांकां नॅशनल सेक्युरिटी पडलेली ना। अरे थंयच नेव्ही मरे ती नेव्ही थंयच तांचे पळय केदें एअरक्राफ्ट देंवता, तितले तरी संयम पाळा। हे चोरून बेगीन सोंपोवंक सोदता, हे खड्ड्यान वचूंक सोदता काय हे भुंयार मारता हांगा? आमकां कांयच हाची आयडिया ना।